उलयल्या खूब पेट्रोल प्रायस रायज म्हणटा ती चालूच उरतली. ज्या तरेन आतां पेट्रोल प्रायस ठरोवपाची जी पद्दत सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ठरयल्या त्या पद्दती प्रमाणे क्रूड ऑयलीचे प्रायस वाडले किंवा डॉलराचो प्रायस वाडलो म्हणजे एक्सचेंज रेट वाडलो जाल्यार आपोआप डेली प्रायस वाडत वतले. सरकारान स्वताचें नुकसान जावचें न्ही, ऑयल कंपनीक नुकसान जावचें न्ही म्हणून हो फॉर्म्युला हाडिल्लो आसा. त्यामुळे पयलीं कितें जातालें की 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी हे टोटल बर्डन ताचेर घालें वतालें. आतां ते दर दिसाचें बर्डन हे कस्टमराचेर घालतात. ताचें कारण अशें आसा की अजून पेट्रोल म्हणटा तें जीएसटीन ना, म्हणजे तें अजून वॅटान आसा. वॅट तांकां केलो की तांकां जाय तसो ताजो रेट बदलूंक मेळटा, ताजेर एक्सायज आसता, ताजेर कस्टम ड्युटी आसता. हे सगळे जर फॅक्टर भितर घेतले जाल्यार ताजो प्रायस वाडत वता. दुसरें जालां कितें गव्हर्मेंटाक हे जे वॅट आनी ताजे वयली ज्यो कांय ड्युटीज तांकां मेळटात त्यो आज तांकां गरजेचे आसा. कित्याक जीएसटीचे जर इन्कम मेळटा, आतां सगळे बाकीचे टॅक्स आमचे सगळे गेले. आतां आमचे कडेन टॅक्स आसा म्हणटा तो जीएसटी, इनडायरेक्ट टॅक्सान. डीएसटीचो सादारण अंदाज तांकां आतां आयिल्लो आसा की म्हयन्याक आमकां इतले किंवा प्लस मायनस इयर अशें मेळटा म्हणून. जर ॲडिशनल इन्कम जे आतां रिफॉर्म्स केल्यो गेल्या 2 वर्सांनी ज्यो रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटाक करच्यो पडल्यो, लॉट ऑफ हेवी आउटगो जो जालो तो जर कलेक्ट करतलो तो जर जाल्यार ताका दुसरो उपाय म्हणजे सिगरेट्स, अल्कोहॉल आनी पेट्रोल हाजे प्रायस वाडप, तितलो इन्कम सरकाराक रेव्हेन्यू तांकां मेळटा आनी तातूंत ते मागीर रिफॉर्म्स खातीर केल्लो खर्च किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक केल्लो खर्च हाजो जो तांकां डेफिशिट आसता तो भरून काडपा खातीर हाजो उपयोग जाता. आतां कितें जाता, एक पेपरान येवपाच्यो बातम्यो आनी रियलिटी लोकांची हातूंत मातसो थोडोसो फरक आसता. पेट्रोल प्रायसीस हे सदांच वाडत गेले 2017 पासून हो फॉर्म्युला लायला, हो डेली वाडत आसा. तुमी जर लक्षांत लोकांचे येवंक ना पूण तेन्ना सादारण प्रायस 78 रुपया सुमार कितें तरी आशिल्लो 17 जेन्ना आज आमी 100चेर पावले, म्हणजे जवळ जवळ 23 ते 24 रुपया इतल्या दिसांनी वाडत आसा. आज जी लोकांक एन्थुजियाझम म्हणजे एक कंप्लेन करपा सारको जो फॅक्टर जो आसा पळय तो प्रायस 100 रुपयाच्या वयर गेलो. 100 इज अ मार्क, म्हणजे ते 100 रुपयाच्या वयर गेलो की मागीर अशें दिसता की अरे चड म्हारग जालें. तूं 99 घेतलें जाल्यार म्हारग म्हणना आमी, पूण 100 म्हणलें जायत जाल्यार म्हारग जालें म्हणून. बरोबर सादारण 1 तारखेक आमच्या गोंयांत पणजे पयलो प्रायस म्हणजे वास्को सोडून सगळी कडेन सादारण 1 तारखेक 100 रुपया क्रॉस केले. आनी त्या दिसा पासून एक सादारण असं हें आसा की अरे म्हारग जालें मरे, आतां म्हारग जालें. पयलीं असं 99 रुपया आनी कितले आशिल्ले, 99 रुपया आनी 21 पयशे. कोणाचो कंप्लेन कांय ना. पूण त्या दिसांनी जे प्रायस वाडले 5 तारखे पर्यंत, त्या 5 तारखे पर्यंतच्या प्रायसाचे मागीर कांय लोकांचे अशें हें आसा, आतां 100 रुपया म्हणल्यार खूब जाले. पूण इंट्रस्टींग भाग असो आसा की पेट्रोल पंपाचो सेल कमी जावंक ना.